भगेन कुर्साचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. समयेच्या आवडव्यान मोर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत झाली. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुमयाची साकर तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे तें जावं. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्तच्या बसवण्यागामी भाव आमच्या खातीर माग्या येसुम्या बरव्यान बरव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशा पावन घेतले आम्ही जण झाल्या त्याच्या कष्ट आणि कुर्सावर जीवनपणाच्या आनंदा कमी पावशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणाने होत म्हणून मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्यामध्ये आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. देवा सर्गीच देईन मका दिलाय तुझ्या तब्येन म्हजी मोतच वाढाय मका राग संभाळ सलय आमेन. ससनासो विश्वदी तांका येसुम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फांकोंदी समाधान ते विश्वदी आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जमका येवची खुशी सरकार जाता तशीच संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पदकां बगोस आणि आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे खुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळच्या खुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वता आमेन. एक घडीभर आमचे माईक आमी अनम्यूट करूया. आमचे सांगता आमचो सुमी ह्या मॉर्निंग मंडाच्या मागण्या सालान हजर झाला. आमचे पासत तो सदां राखोन आसता ताच्या दुतांक धाडून तो आमकां उठयता. त्या जेजूक आमी एक घडीभर आमच्या सहंटांनी होगळी कोसारया ताची स्तुती गावया. एका काळजान आनी एका मनान जावन खंयसर दोग वा एक संगता मेळटा थंयसर हांव आसा म्हळां तो आनी खंडीतपणी हांगासर तो हजर आसा. आमचे विनवणे तो आयकूंक आमचे कश्ट आयकूंक आमचे सांगता आमच्या संतोषांत आमच्या दुखांत भागी जावं. त्या जेजूक आमी एकाच ताळ्यान अर्गां वाखाणी दिवया. हालेलुया 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 जेसु 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 हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesu, Hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah, Jesu, hallelujah, Jesu, Jesu, hallelujah. Jesu. स्तुति तुका Jesu. स्तुति तुका Jesu. स्तुति तुका Jesu. हर आराधना गाँव तुका तुका Jesu. जेसू, हर गाँव नमान तुका तुका मोकळा Jesu. तुका महिमा हर्षिता तुका तुझे स्तुती नाव तुका Jesu. वंदन तुझे तुका नाव आराधना तुका एकल्याचेच जेसू नाव हर्षिता जेसू Jesu. जेसू तुका नमान करता Jesu. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 Jesus, 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 स्तुति तुका Jesus, स्तुति तुका Jesus, सर मान आणि होगला तुका Jesus, सर मान आणि होगला तुका Jesus, आराधना तुका Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, जेसू hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, हालेलुया hallelujah, hallelujah. आमच्यापासून हालेलुया तू हालेलुया पुढं जेसू जाऊन जेसू जन्माला जेसू आमच्यापासून देवाचो जेसू पूत आमच्यापासून फकत मुझेपासून तो ह्या जेसू संवसाराक आयलो मुझ्या जेसू जेसू हर पथकांता म्हाका गाँव जेसू नितळ तुका हर करच्या पासून त्या जेसूक मोकळा आम्ही तुका सगळे महिमा आमचे तुका मायकान म्यूट स्तुती तुका करया आणि वंदन जेसू वडातल्यान तुका स्तुती जेसू करया जेसू हालेलुया जेसू हालेलुया 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 जेसू जेसू हालेलुया 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 जेसू 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 स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका स्तुती तुका हालेलुया 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. स्तुति 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 अर्धन 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 वंदन वंदन हर हालेलुया गाँव जेसू हालेलुया तुका हर हर गा गाँव तुका तुका हर गा मोकळा तुका हर तुका गा तुका तुका जेसु महिमा तुका हर गा स्तुती तुका तुका जेसु वंदन हर तुका गा तुका जेसु जेसू स्तुति तुका जेसु स्तुति तुका जेसु सर मान आणि मुगला तुका जेसु हालेलुया 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 जेसु Jesus, 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 Jesus. Thank you, 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 Jesus. तुझ्यासारखं दुसरं देव ना. तुझ्या उसलो आमचं मोग करसो दुसरं देव. तुझं मोग तुझ्या मोगांत स्वार्थ ना. निस्वार्थी मोगतो. अपरिमित मोगतो. हांव तुका विसराल्या पूण तूं म्हाका विसरोनाय. हांव तुका सबांपटी विसरोन वता पूण तूं म्हाका सदांच राखोन रावताय. म्हज्या काळजाच्या दारा कडेन राव. म्हजो म्हाका तूं वेट करनासताय. जेजू कितलो बरो तूं. कितले वर्तो तूं. कितली वर्ती तुजी महिमा. कितली वर्तो तुजो मोग. तुझ्या मोगाक गड ना तळ ना. अपरिमित मोगतो. उंच मोगतो. तुझ्या बरी मोग करसो दुसरो कोणच ना. जेजू हांव तुजो मोग करता जेजू. सबार पोटी सुकोन पडता जेजू. म्हाका तूं बोगोस जेजू. म्हाका तूं बोगोस. हांगासर हांव तुझ्या सर्शीन आयल्या. तुझ्या पांयां तळा हांव उबें रावल्या. आज जेजू हरी एकल्याक घे. हरी एकल्यांचेर दिश्ट घालून आसा. कुर्सार तावन तो पडोन आसा. जशें शीस ताच्या मुखाचो शीस तशी मरी माय कशें रावली ताच्या पांयां तळा तशें आमी ताच्या पांयां तळा उबी आसा. थंय सावन तो दिश्ट घालता. मोगाळ्याची कणवळ्याची आजी आमच्या जिवितांत घुसपोट गोंदळ आसतना त्या जेजूचेर आमची दिश्ट कणसयतना तो जेजू म्हणटा म्हज्या दुवे म्हज्या पुता भिये नाका हांव तुजे सवे आसा. भिये नाका. हांव तो तुका वाट दाखोवन दिवचो. हांव तो तुजो मेस्त्री. हांव तो तुजो वैज.
हांवच तो तुझ्या कष्टा वेळार तुका सांगात दिवचो. ह्या पहिल्या कणांत आमी मागया आमच्या कुटुंबाचे जिवीत, आमच्या कुटुंबात असलेल्या हर एकल्यांक आमी समर्पण दिवन मागया. जावंक पुरो पयस आसात तुमचे तावन, उलयनात, एकामेका उलय ना जावंक पुरो, पूण आमी तांचे पासत मागया. तांची नांवां आमी उडासा घाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एकल्यांची नांवां आमी उडासा काडया. माय बाप सरल्यान जाल्यार तांच्या आत्म्याक आमी शांती मागया. कुटुंबांत कोणी सरल्यान जाल्यार तांच्या आत्म्याक शांती मागया. कुटुंबांत असल्या वडिलांचो एक एकल्याचो आमी उडास काडया. ह्या घडये देव तांकां आशिर्वादांनी भरोवन दी, तांचे जिवीत सुफोळ करून दी, तांचे जिवितान हर एक तांकां सुख संतोष लाभून दी, तांकां बरी भलायकी पिडे शिडेतावन पयस जोरून दी. जे कितें उणेपण थंयसर आसा जेजूच्या नांवान ते उणेपण पयस सरोन दी म्हण मागया. आनी हे आतां उतर भक्तीपणान 5 फावटी रिपीट करया. Psalm 67 verse 1. देव आमची दया करून आणि आमकां आणि आशीर्वाद दिवन आमकां आशीर्वाद दिवन आपल्या आपल्या मुखामळाचो मुखामळाचो प्रकाश प्रकाश आमचेर आमचेर फांको. फांको. Psalm Psalm 67 67 1. देवाची दया करून करून आणि आमकां आशीर्वाद दिवन दिवन आपल्या आपल्या मुखामळाचो प्रकाश प्रकाश आमचेर फांको. फांको. Psalm Psalm 67 67 1. देव आमची दया दया करून करून आणि आणि आमकां आमकां आशीर्वाद आशीर्वाद दिवन दिवन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. Psalm 67 1. देव आमची दया करून आणि आमकां आशीर्वाद दिवन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. Psalm 67 1. देव आमची दया करून आणि आमकां आशीर्वाद दिवन आपल्या मुखामळाचो प्रकाश आमचेर फांको. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझे कुशीचे फळ जेजू. भगवती मरिये ह्या दुसऱ्या कणात आम्ही प्रत्येक रितीन मागया आमच्या पवित्र सभेपासून, आमच्या पवित्र सभेतावन विंगड गेल्ल्या आमच्या भाव बहिण्यापासून जेजू नाही म्हणून सांगून पयस सरल्या हर एकल्यां पासत आम्ही मागया. जांक पुरो आमच्या कुटुंबांनी कोणी मागण्याक वचना, मिसाक वचना, तांच्या पासत मागया. तांणी परत जेजू सरशीन पाटी येवच्या पासत मागया आमी जांक पुरो आज ल्हान कारणा पासत केवळ मिसाक मात्र येतात, पण जेजूचो मोग तांकां ना, तांच्या पासत मागया. तांच्या काळजांत जेजूचो मोग उब जाशे, जेजू कितें म्हणले समजून घेवचे. काळीज जेजू तांकां नव्यान रुपीत करून दी म्हणून मागया आमी आमच्या सर याजकां पासत, धर्म भयण्या पासत जेजूची सेवा ती करनासतना तांचे ती येवच्या हर एका ताळण्यात हांव तांकां सुटका मेळोवंक, हर एका कश्टांत हांव जेजू तांकां राखून दी म्हणून मागया प्रत्येक तरेन सेमिनारीन आसच्या आमच्या भाव भयण्या पासत. देव कोणी उणे असल्या ह्या काळार याजक या धर्म वयन जावन तांणी विणसण काढल्या. ती विणसण तांची सारकी, ती विणसण तांची खरी म्हणलें तांकां कळीत जावंक हर एका कश्टांत हांव हर एका ताळण्यांत हांव तांणी ताळण्यांत पडनाशें जेजू तांकां राखून उरून दी म्हणून मागया आमच्या कुटुंबांनी देव कोणी चड आनी चड उपजोवन दी. आमची भुरगीं देवाची सेवा करूंक याजकांनी धर्म भयण जावन बेस आपणावंक जेजू तांकां कृपा दिवन दी म्हणून मागया आमी युवा जणां पासत आज सबार युवा जण जेजूची सुवार्ता परगट करनासात, तांचे पासत प्रत्येक रितीन मागया आमी. चड आनी चड पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जाणवायेन
बरोच दीत म्हणून. आणि हे आता उत्तर आम्ही 5 फावटी रिपीट करूया. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर हांव म्हजी तुमचेर कृपाळ दिश्ट म्हजी घालतलो. कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीच करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीच करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आणि हांव तुमचे कडेन सल्लो थीर सांबाळटलो. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीच करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीच करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. लेविटिकस 26:9. हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो. हांव तुमकां फळां बरीच करतलो. तुमची संतत वाडयतलो आणि हांवें तुमचे कडेन केल्लो सल्लो थीर सांबाळटलो. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुजे कुशीचे फळ जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ह्या तिसऱ्या कणांत आमचो उजवा हात आमी वयर उबारया. विंगड विंगड रितीच्या प्रॉब्लेम्स आणि विजा इश्यूज. पासपोर्टाचे प्रॉब्लेम जाला सांग करो. पासपोर्टार नाव समान असताना सर्टिफिकेटीर नाव समान असताना ऍप्लिकेशनाची साईन जाते ना. गव्हर्नमेंट अप्रुव्हल दिते ना. कसलेय डॉक्युमेंट्स गव्हर्नमेंट अप्रुव्हलाक दिल्यात सांग करो. आज त्या अप्रुव्हला पासून वेट करन आसात. मिनिस्ट्रींत जी कोण अप्रुव्हला वेट करन आसात तांच्या पासून मागया प्रत्येक रितीन. तांचे हर एक डॉक्युमेंटेशन प्रोसिजर जेजूच्या नावान सुफळ जावन दी. जैत तांकां लागोन दी. तांणी केल्ली तयारी जेजू कळीत आसा. जेजू तांचेर मोवाळ दिश्ट घाल. जेजू म्हणटा हांव तुमचे सांगाता आसा धैर्यसाणी नाकात म्हणून. आज जांग पुरो सबार पातावन केस आसा. स्पॉन्सरान जाय म्हणून चूक करिनासतनाय तुमचेर अपराध घाला आणि चड अपराध घालते आसा. जेजू कडेन मागया. जेजू तांचे मन परिवर्तन करून दी. जे कितें ती करतात ते सारखे न्हय म्हणले तांकां समजोणी पवित्र आत्म्याद्वारे लाभोवन दी म्हणून मागया. मागया आमी प्रत्येक रितीन जी कोण एक्झामाची तयारी करन आसात. हायर एज्युकेशना पासून या भायल्या गांवांक वचूंक तयारी करन आसात तांच्या पासून मागया. तांणी करचे तो एक्झामाची तयारी जेजू तांचेर आसून दी. तांचे सांगातार रावून तांकां तांचे मोतीन जे कितें तांणी शिकलां तें उजवाडाक येवचे पासून मागया प्रत्येक जी कोण कामाच्या सुज्ञेर आसात तांचे पासून सबार पातावन कामाच्या सुज्ञेर आसात. एप्लिकेशनाक घालून इंटरव्यू दिवन तकून गेल्या बरें काम जेजू तांकां लाभोवन दिवंदी. सारक्या वेळार लाभोवन दिवंदी म्हणून मागया. आणि हे आतां उत्तर 5 फावटी रिपीट करूया. जोशुआ 1:9. हांवें तुमकां फर्मयला न्हय दृढानी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्यसाणी नाका. कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव. तूं खंय गेल्यारय तुजें सगळें आसतलो. जोशुआ 1:9. हांवें तुमकां फर्मयला न्हय दृढानी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्यसाणी नाका. कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव. तूं खंय गेल्यारय तुजें सगळें आसतलो. जोशुआ 1:9. हांवें तुमकां फर्मयला न्हय दृढानी थीर राव. भियेनाका आनी धैर्यसाणी नाका. कित्याक सर्वेस्वर तुजो देव. तूं खंय गेल्यारय तुजें सगळें आसतलो. जोशुआ 1:9. हांवें तुका फर्मयला न्हय दृढानी थीर राव.
भिये नाका नी हिरसणी सणी नाका नाका कित्याक कित्याक सर्वेस सर्वेस्पोर तुजो तुजो देव देव तूं तूं खंय खंय गेल्यार गेल्यारय तुजे सवय तुजे सवय आसतलो आसतलो जोश जोशवा 1:9 हांवें तुका तुका फर्मयला फर्मायला न्ही न्ही दृढ दृढ न्ही आनी थीर थीर राव राव भिये भिये नाका नाका नी नी हिरसणी सणी नाका नाका कित्याक कित्याक सर्वेस्पोर सर्वेस्पोर तुजो तुजो देव देव तूं तूं खंय खंय गेल्यार गेल्यारय तुजे तुजे सवय सवय आसतलो आसतलो नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैव तुजे कुशीचे फळ जेजू भगवंती मरिये देवाची माते आम्हा पापियांक घडी करून आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. त्या आखरीच्या कणात आम्ही समर्पण देऊन मागया आमच्या जी कोण पिढ्यांत वळवळतात तांचे पासत प्रत्येक रितीन मागया मारेकार पिढ्यांत वळवळच्या कॅन्सर एड्स ह्या भावंडांक जेजूच्या पांयांतळा समर्पण दिवन मागया तांच्या कुडींत आसले ते कॅन्सर जेजूच्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ जावंक दी म्हणून मागया तांच्या त्या मोतीन तशें असकत काय एक सुरपण खंत हुस्को जेजूक समर्पण जेजू तांच्या कुडींत आसली ती पिडा गुण कर तांच्या मोतीन आसली ती पिडा गुण कर ह्या वरवीं तांच्या कुटुंबाक जाल्ले ते असमाधान तूं पयस कर जेजू म्हण मागया आमी जी कोण मरणाच्या तणीर आसात बेड्डार आसात बेड सोर्स जाल्यात तांची सेवा करतलो कोण आसा तांच्या पासून ती मागया जेजू तांकां गटाय दिवन दी बळ दिवन दी पिडा सोसून व्हरूंक गज आसची सकत दिवन दी म्हणून मागया जी कोण अवकडान संपडल्यान तांच्या पासून प्रत्येक रितीन ऍक्सिडेंटां जातात त्या ऍक्सिडेंटान कसल्यांच बदक जाय नशे जेजू तांकां राखून व्हरून दी म्हणून मागया आमी जी कोण आस्पत्रेंत मरणाच्या तणीर आसात व्हेंटिलेटरार आसात इन्क्युबेटर आसात ल्हान भुरगीं NICUंत आसात मागया आमी तांच्या पासून जेजू तूं तांची बिरमत पाव तुवें त्या 10 जाणां कोडकारांक नितळ केल्ले जेजू आज ह्या तुज्या भावंडांक गुण कर जेजू नितळ कर जेजू तुझ्या पवित्र अमोली रक्तान तूं तांकां नितळ कर जेजू आमच्या कुडींत असली पिडा आमी जेजूक समर्पण दिवन मागया ह्या घडयेक ताळो दूख थ्रॉट इन्फेक्शन मायग्रेन ताप शेड अस्थमा एलर्जी व्हेरिकोसिस किडनी प्रॉब्लेम आसात किडनीन स्टोन आसा म्हणला किडनी डायलिसिस करन आसात हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा ब्लॉक आसा म्हणला सर्जरी करूंक सांगला जेजूक समर्पण दिवन मागया त्या जेजूक आमच्या सोम्याक असाध्य म्हणल्यार कसल्यांच ना जेजू आमकां आमचो श्रेष्ठ वैज तो वय जावन श्रेष्ठ वैज तो त्या 18 वर्सांत बघून गेल्ल्या स्त्रियेक गुण केल्लो जेजू आमी सांगा जाय म्हणून ना जेजू कळीत आसा जेजू आमचो मोग करता आणि ह्या आमच्या भावंडांचो आमच्या मोगान कोणीय पिड्यांत आसत जाल्यार आतां आमी एक घडी तांची नांवां आमी उगडासाक हाडया जेजू तूं तांकां बरें कर तुजी काकुळतीची दिश्ट तांचेर तूं लाय जेजू तुजो उजवो हात तांचेर तूं दवर जेजू तुवें एक उतर सांगल्यार पुरो जेजू ती बरी जातली म्हणल्या भरवशान आतां हें आमी उतर रिपीट करया साम 107:20 आपले उतर दडोवन ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव नासंतलो ताणें निवारलो. Psalm 107:20 आपले उतर दडोवन ताणें तांकां बरी केली तांचो जीव ताणें नासंतलो निवारलो
Psalm Psalm 107:20. 107:20. आपले उतर आपले दडून उतर ताणे दडून ताणे तांकां तांकां बरी बरी केली. केली, तांचो तांचो जीव जीव नासलो नासलो ताणे ताणे निवारलो. निवारलो. Psalm 107:20. आपले उतर दडून ताणे तांकां बरी केली. तांचो जीव नासलो ताणे निवारलो. Psalm 107:20. आपले उतर दडून ताणे तांकां बरी केली. तांचो जीव नासलो ताणे निवारलो. नमान मरी कृपेन भरले, समी तुझे सांगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव पौळच्या कुशीची जेजू भगवंती मरिये देवाची माय आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार. ह्या कणांत आम्ही समर्पण दिवन मागया ह्या लाईनी रस्त्या हरी एका बावणा बसत ह्या झुमार हजार जाल्ल्या हरी एकल्या बसत युट्यूबार तांदूळ हे मागणे ऐकूनच्या हरी एकल्या आमच्या भाव बहिण्या बसत आम्ही मागया. ॲलन पिंटो, रोज मेरी डिसोजा, अलिशा, जॉयस, इवेत, हिल्डा, मायकेल, मिशेल, मेलेनी, प्रतिष्ठा, डेरिल, जीन बॅरेटो, जेनिशा, जिशल, जेम्स, सिंड्रेला, जेस्सी, जूलियट, स्टेफानी, जेसन, स्टीफन, लविता, लिडविन, वॅलेरियन, सोनल, ऑडलिन, निशा, लेनन, लेनवेल, लॉरेन्स, फ्लोरिन, रीमा, रिन्ना, आल्गर, गिल्बर्ट, रीटा डिसोजा, सोनिया, विश्वास, मार्गरेट, हेनरी, रिस्टन, मिलबॉर्न, सोनाल, शरल, जेस्सी, लीना, लविटा, जरोम, समेस्ता बसत आम्ही मागया जे किती गरजो तुमच्या काळजात असतात ते आता हे घडी देवाकडे उसार्यात. हो वेळ जेजू आमकां ऐकून आसा. अरे एका कष्टांत हांव तो निवरायता तुमचे दूख तुमचे गरजो कोणा पासत तुम्ही मागोंक कशे येतात तुमचे पासत तुम्ही मागोंक कशे येतात मागा ह्या घडी. खंयसर तुमकां दूख आसा थंयसर तुमचो हात दवरा. मागया आम्ही ह्या घडये प्रत्येक रितीन एकसूरपणात असच्या सर्वांपासून डिप्रेशनात गेल्या तरी एकल्या आमच्या भाव बहिण्या पासत मागया. ह्या घडी उदास घडी आम्ही आमच्या भुरग्यांचो युवा जणांचो वायट वाटेन वचन अशें बऱ्या भुरग्या बरी तांणी आवय बापूयचे उतर आयकूंक तांकां बरी समजणी बुध गिन्यान मोत जाणवाय पवित्रत्म्याची हर एक फळां जेजू तांकां लाभून दिवन मागया. जी कोण लाईफ पार्टनराक सोदता तांचे पासून ती मागया. कोण भुरग्याच्या देण्या पासून ह्या घडये मागतात तांचे पासून ती आमी मागया. जेजूच्या मुली रक्तान त्या गर्भांक कितें उणेपण आसा जाल्यार ते आतांच जेजूच्या मुली रक्तान गुण जावन दिवन मागया. घोव बायलांमध्ये संबंध बरो ना डायव्हर्साक एप्लाय केला तांचे पासून ती मागया. जेजू देवान केल्लें तें मनीस मोडिना जावं. अनैतिक संबंध आसा जाल्यार जेजू कडेन पेटवया. अनैतिक संबंधांतल्यान भायर येवन जेजूची कृपा मागया. दर गरजो जेजूच्या पांयां तळा उबार आणि जे कितें तुमकां सांगूंक आसा जाल्यार हे घडये तुमी सांगोवे. जेजू आयकून आसा. जेजू आमचो ताळो आयकून आसा. आमच्या दोळ्यांतली दुखां ताणें पळयल्यान
ती दुखां तो पुसून सांगता हांव आसा तुजे सोबें. भिये नाका म्हज्या पुता, भिये नाका म्हज्या धुवे, तुजे कश्ट हांवें पळयल्यात. सारक्या वेळार हांव तुज्या हर एक गरजांची आन्सर दितलो म्हणटा जेजू. तुज्या बऱ्यापणा पासून. आता उतर आमी रिपीट करूया. साम 142 वर्स 7. बंद कणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 7. बंद कणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 7. बंद कणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 7. बंद कणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. साम 142 7. बंद कणींतलो म्हाका भायर काड आनी हांव तुज्या नांवाची स्तुती करतलो. नामान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळच्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळच्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नामान मरिये कृपेन भरले समी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळच्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे मय आम्हा पापियांक खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्याक जशा आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू ह्या आमच्या राष्ट्रापासून मगतान जेजू जाऊच्या ह्या जुजात जाऊन तू का मात जेजू हे निवड ही जुजाची मोडा तू थांबय जेजू. वारे वादळ तुवें रावले तुझ्या उतराक लारा समुद्र सगळी ऐकतात जेजू. आज तुझे उतर हे सांगल्यार सई जेजू हे झुज बंद जातले जेजू, बंद जातले जेजू. ही भिरांत जुजाची भिरांत सगळ्याच्या मनात आत्म्यात आसा जेजू. ह्या भिरांतेतावन तू निवराय जेजू तुका मात्र साथ जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. संसारात शांती समाधान रास करी शेखर जेजू. परत तुझ्या लोकांनी तुझ्या सृष्टी येऊन तुझी स्तुती गाऊ. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू 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 जेजू. थँक यू जीसस, थँक यू जीसस, थँक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आता 8 वरार ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचे टॉक आसतले. तुम्ही दयाकन ऐकात आणि येदोळ सर आमचे पार्ट आजीक जावन आसा. पार्ट एक मिनिट हांव सांगता तुमकां. येदोळस ब्रदर लॅन्सीन ते शेअर केला आमच्या युट्यूब चॅनलार. 8 वरार सुरू जातले. बरती 8 वरार तुमचो टाइम काण घेवन ऐकूया. तुमचे काम करता आसतना तुम्ही ऐकूया. कित्याक ब्रदर फ्रान्सिस लोबोन प्रत्येक रितीन आमचे फीडबॅक विचारला तुमकां कशें जाता गी म्हणून, ताचे टॉक कशे जातात गी म्हणून ताणें विचारला. देखून दया करून तुम्ही ह्यो टॉक आयकून तुमचे ओपिनियन कितें आसा खंयचे तुम्ही विचारूंक आशेतात तुम्ही आमकां वॉइस मेसेजी करियेत नाजाल्यार मेसेजी धाडव्येत. तुमकां ब्रदर फ्रान्सिस लोबोचो नंबर जाय जाल्यार आमच्या कडेन इसरवेत. डायरेक्ट तुम्ही तांकां कॉन्टॅक्ट करियेत. समेस्तांक आशीर्वादान भरलेलो दीस मागता. Thank you, sister. Thank you.